भाजपा कडेन एकूय असो उमेदवार नाशिल्लो जो दक्षिण गोंयच्यान लोकसभा वेंचणूक जिखता आशिल्लो। गोंया भितर देंपो हो व्हडलो ब्रँड जावन आसा आनी ह्याच ब्रँडाच्या नांवान भाजपा दक्षिण गोंयच्यान लोकसभा वेंचणूक लडोवपाक सोदता अशें फादोडेचो आमदार विजय सरदेसाय सांगता। खंयचीच नांव जे बीजेपीन गोंयच्यान धाडिल्लें तें इलेक्शन जिखपाचें नांव नाशिल्लें म्हणून तांणी नारी शक्ती मुद्दे हाडली एज अ सेकंड ऑप्शन। तातूंत महिला मोर्चा बीजेपी महिला मोर्चान एकूय अशें नांव नाशिल्लें जे हे इलेक्शन जिखूंक शकता। सो आतां बीजेपी हॅज बँक्ड ऑन द डेम्पो नेम। डेम्पो इज अ बिग नेम। सगळ्यांक खबर आहा की गोंयांत डेपो म्हणल्यार आमी भुरगेपणाच्यान डेपो म्हणटा तें नांव आयकलां। डेपो व्हडलें नांव। बाबा डेम्पो खूब पक्षां भितर ताचें रिलेशन बरें आहा। ताणें एज्युकेशन आनी स्पोर्ट्स फिल्डान काम केल्लें आहा, खूब केल्लें, फिलॅन्थ्रॉपी केल्ली आहा। सो त्या नांवाचेर बीजेपी इलेक्शन जिखूंक सोदता। ब्रँड बीजेपी इज नॉट एज बीग एज ब्रँड डेपो इन गोवा अशें तांचें निश्कर्श काडलो। बाबा डेपो म्हजोय फ्रेंड। एक टायमार बाबा डेंप्याक राज्यसभेचेर नॉमिनेट करचो म्हणून पर्रीकराक सजेस्ट हांवें आनी सुदीन ढवळीकरान केल्लें आनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्सान डेंप्याचें हें पयलेंच फावट। सो आतां पळोवया आतां कशें जालें। टिकीट मेळिल्ली जाल्यार तो खंय आसतलो हांवें तुका सांगलें मरे, हांवें तुका क्लियर सांगलां हांव बीजेपी बरोबर कसो आसतलो। बाबा डेंपो तुजो फ्रेंड म्हणटा। बाबा डेंपो कोणाचो फ्रेंड न्ही तो सांग तूं म्हाका। म्हजो फ्रेंड सोड, कोणाचो फ्रेंड न्ही। खंयच्या पक्षान ताजे फ्रेंड नासतले तें सांग तूं म्हाका। बट दॅट डजंट मीन एनीथींग। दिस इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज डिफरंट दॅन दीस थिंग दॅट आर गेटींग नॉमिनेटेड। सो आमी पळोवया। एक म्हळ्यार बीजेपीचे वर्कर ते कितले ताका सपोर्ट करतले, कितें सगळें पळोवचें पडटा।